आवयस कोण फोन केला तो चोय. हॅलो जॉन, केस आहा तूं? हांवूय बरो आहा देवा कृपेन. हय ओ हांव मुगे गोरवां दाखोता, चरोवपा हाडलें. तूं खूंय आहा? बाजारांतू? सांग कित्याक लागून फोन केलोलो? जायत तेंपान उगड आसलेलोस मुजो. गाये मास मेळ्ळो ना म्हूण मुजो उगड आसलेलो. हांव कितें मासीं कितें तरी? मुगे गोरवांचे नदर काय नाका धोड्या फुटलो. एक सांग रे, तूं गाये मास काबार जालो मुट्टो, गाये मास खुंयचे तेंपा हायलो तुवें? गेल त्या समनाकू? गाये मास बॅन केलो जाल्यार 4 दिसांनी 2 वर्स जाल मरे. तूं जावंकू ना मरे त्या दोणाक. तूं आज पासून हायन येयलो आहा तें गाये मास न्हू, तें बोयला मास, मोशे मास, नाजाल्यार रेड्या मास. तेवूय जाल्यार आज काल मेळटा तें जुनवट मास. जून जाल्यार जून पूण मेळटालें. तेंय बी बंद जावपा आहा. बारीकसाणेन सांगता आयक. हें मरे जायत तें पडद्या फाटल्यान नाटक चलतालें. पडदो आतां वयर चला. ना रे, बीजेपीच न्हू रे, हितून सोगले बेदी आहाय रे. आमगे गोंया पाड घालपाक MGP पयली, मागीर काँग्रेसानूय घाण केल्लो आहा, आनी आतां उरलो आहा तें बीजेपी कवर कोता. 2017 बीजेपीन आख्खे इंडियेक गाये मारपाक बंद करपाक कायदो काडलो, पूण तो सुप्रीम कोर्टान काण भायर मारलो. तेदो आमी गोंयकार पासून सगळे खुशाल जालोले मरे. पूण तूं खबर आहा 1978 वर्साकू गोवा डामान एंड डीव आसलो तेन्ना खबर ती. गोंया महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पार्टीचे सरकार आसलेलो. MGP के प्रेसिडेंट शशिकला काकोडकर CM आसलो त्या दोणाक. तेणी एक कायदो काडलो, द गोवा डामान एंड डीव प्रिव्हेन्शन ऑफ काव स्लॉटर एक्ट 1978 म्हणलोलो. तेन्नाच्यान गोंया गाये मारपाक जायना. तेच्या 2 वर्सां पयलीं 1976 महाराष्ट्रानूय तसलो कायदो काडलो, आनी गोंया MGP तेंगे कॉपी केलोले. तेंक सदां गोंय महाराष्ट्रान घालपाक जाय आसलो ना रे. जॅक डे सिक्वेरान ओपिनियन पोल करून सांबाळून गेलोले, पूण मागीर आमगे रेडी आहाय तेंकां बरें करून सांबाळपा जावना रे तें. हें जालें 1978 वर्साक. मागीर 1995 वर्साकू गोंया काँग्रेसागे सरकार आसलेलो. प्रताप सिंग राणे CM आसलो त्या दोणाक. तेणें द गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1995 म्हूण कायदो काडलो. तेन्नाच्यान गाये मासून गोंयांत बोयल, मोश आनी रेड्या देखून मारपा जायना जालें. आनी तितून 3 वस्तू बरयल्यो तेणी. पयलें, जोत घालपाक कोंता येता जाल्यार मारपा जायना. दुसरें, दादल्या लिंगाचो म्हणजे बोयल नाजाल्यार रेडो. आनी अजून नोई पाडकुली काडपाक कोंता येता जाल्यार मारपा जायना. आनी तिसरें म्हळ्यार बायल लिंगाची म्हणजे फकत मोश, गाय न्हू. गाये मारपा जायना न्हू. दूध दिवपा जाता नाजाल्यार हे फुडें पाडकां काडपा जाता जाल्यार मारपा जायना. दुसऱ्या उतरांनी जून जायन सारको जाणटो या जाणटी जायन आनी कांयच करपा जायना जाल्यारच मारपा जाता. मास निबोर कित्याक लागत तें आत कळ्ळें तुका. आनी एक तेंय जाल्यार न्हू मातो जाल्यार
वेटनरी ऑफिसरा गेली सर्टिफिकेट पयलीं काडपा पडटा. म्हशी कोडे आनी पाडकोली काडपा जाताय काय जायना तें वेटनरी ऑफिसर कॅश कोन्न चॅक कोत्ताय न्हू. आतां तूं म्हणटलो आमकां तरी बीफ मेळटाच न्हू, तें कशें कोन्न. त्या कायद्या हुंय तेणें बरयलें की गोंयांत मारपा जायना, पूण गोंया भायर सावन हाडून खावपा जाता. ताका लागून गोंयांतले लोक बीफ महाराष्ट्र आनी कर्नाटका सावन हाडपा लागले. इतुलें सगळें जालें, म्हारगाय वाडोली, पूण गोंयकार सुस्त न्हिदोन रावलो. सुसेगाद न्हू, मास तरी मेळट न्हू, खूंय सावन येता तें कित्याक पडना. ते लुटीन तूं महाराष्ट्र आनी कर्नाटकानूय तशें गेलें खूंय. 2015 महाराष्ट्रान बीजेपी सरकार येत थिंगा आहा. तेणी कायदे घायले खूंय महाराष्ट्रान मारपा जायना, पूण महाराष्ट्रा भायर सावन हाडून खावपा जाता. ताका लागून महाराष्ट्रांतले लोक बीफ कर्नाटका सावन हाडपा लागले. आतां ह्या म्हयन्या सगळो बोवाळ कित्याक लागून जालो तें सांगत तुका हांव. ह्या म्हयन्या हुंय कर्नाटकान बीजेपी सरकारान हुंय न्यू बील पास केला. आतां म्हशीचें आनी रेड्याचें मांस दिकून बंद केला. फकत 13 वर्सां जाल्या उपरांतूच मारपा जात हुंय. तेंय जाल्यार फकत म्हशीक आनी रेड्याक हुंय. आनी मेन म्हणटा तें मारपाक दुसऱ्या राज्यांत दिकून व्हरपा जायना हुंय. सर्जिकल स्ट्रायक कोंत काबार. सगळ्यांनी कायदो घायला की तेंच्यांनी मारपा जायना म्हूण, पूण दुसऱ्या राज्यान सावन हाडपा जाता म्हूण. मागीर सांग म्हाका, मास हाडटो खंयचो न्हू. सगळे रावताय दुसरे खातोतले आनी आपण खातोले म्हूण. जे आतां हा बीफ. पूण एक मात, बीफ बॅन आमकां बारीक मनशांक लागत नुसता. बीफ एक्सपोर्ट करपा धंदो खूंय बरे मोठ्यान चलता. इंडिया आख्ख्या संवसारांत एक्सपोर्टांत दुसरे आसताना आहा खूंय ब्राझिला फाटल्यान. $4 बिलियन बिझनस खूंय. म्हणल्यार कितू रुपये ते जाण मरे तूं. 30,000 कोटी वर्साक. कितू झिरो लागताय ते तरी जाण मरे तूं. तांकां कॅश परमिशन मेळटाय म्हूण कोणाक खबर. तुका दिसता ते रेड्यांक 13 वर्स पोसतले एक्सपोर्ट करपा टायम येवपासून. इलेक्शन फंडींग बी कोताय तांकां स्पेशल परमिशन मेळट आसतलें ना रे. बारीक चिंतील जाल्यार आमी मास खायली जाल्यार एक्सपोर्ट करपा मास उणी जाता ना रे. एक्सपोर्ट करपा चड पयस मेळट न्हू. आनी त्यो कंपनी मागीर सगळ्यांगेली बोर्ड्स बोताय आसतले ना रे. होय, हांवें आयकलां आमगे सीएमान क्रिसमस आनी न्यू इयराक कर्नाटका सावन बोयल हाड म्हळ्यार न्हू. कशें को हाडटलो. कर्नाटका कायद्या प्रमाणे हाडपाकूच जायना न्हू. कर्नाटकाचें बील नोटिफाय जायन कायदे जाव पासून कितें जायत घोडे. मागीर तेज उपरांत कितें कोतलो. कितें पिपी मिटां कोणाक फटयताय. आतां कितें करपा म्हळ्यार म्हाका मरे एक आयडिया आहा. आमगे गोंयांत कायदो आहा तो मातशें चेंज करपाचो. द गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बील 2021 म्हूण मुखार काडपाचें. शेड्युल्ड एनिमल्स आहाय तितूलें रेडो म्हणजे मेल बफलो काडून उडयन रेड्याक मारपा जाता ते भाशेन प्रोविजन करपाचें. आनी बीफ इंडस्ट्री मोठ्यान चलोवपा सोंपेपण हाडपाचें. कितू बरेपण येतो तें चिंतपाक जाता तुज्यान. पयले सुवातेर सगळ्यांक बीफ खावपा मेळटलें. तेजे भायर कितुल्या लोकांक धंदो करपा मेळटलो.
हजारांनी लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, आमकां एक्सपोर्ट्स करपाक मेळटले, गोंय आख्ख्या संवसाराक फामाद जावपाक जाता, गोंयची बीफ बेस्ट म्हूण, आनी गोंयची पासत रेव्हेन्यूय भरपूर येतलो. पूण ते आमगे रेडे आहाय तांकां समजतो काय ना रे. रेड्यांक आनी हिंदुवांक कांय ना. हिंदुवांक लागत ते गाय आनी बैल, कॅटल म्हणटाय तांकां. मोशी आनी रेड्याचें मांस थोडे हिंदू देखून खाताय खंय. मोशी आनी रेड म्हणटाय तो इंग्लिशीन बाफलो म्हणटाय तांकां. ती एक दुसरे भाशेन जात, तेका आनी हिंदू रिलीजनाक कांय ना. हेजेर सांगपा म्हळ्यार जायते आहा मोकळे. ह्या दिसांनी एक थिसीस बरयता हांव बीफाचेर, मागीर PhD मेळपा आहा म्हाका. पूण ते मागीर आनी केन्ना सांगत तुका. उलयता मुगे रेड चोड पयस पावलो, हाडपा वयता. बरें मोग आसूं, बाय. हे ओ राव रे, खूंय धांवता. पयलीं व्हिडिओ लायक कर आनी चॅनलूय सबस्क्रायब कर, आनी मुगे सगळे व्हिडिओ तुका मेळपाक म्हाजो तेश दिसत तें बेल सिलेक्ट कर. केल मरे, आतां मुगे दुसरे व्हिडिओ चोयल्या जाता. देव बरें करूं.